गेल्या म्हयन्याक जे असेंब्ली जावपाचें आशिल्लें 3 वीक मायज मागलोलें तें ना. दुसरें रेझोल्युशन मीटिंग मर्डर आफ्टर मर्डर. काल चीफ मिनिस्टर उलयलो 3 एमाचे म्हादय, मायनिंग आनी तिसरें मोपा. चौथे जरी तर म्हाका दिसता दिस इज आनी एक एम एड करून जाय ताणें मॉकरी म्हणून. दिस इज मॉकरी ऑफ गव्हर्नन्स. वॉट इज हॅपनिंग? वाय इज दीस गव्हर्नमेंट स्केर्ड? आमचें थंय मत आशिल्लें की तामिळनाडूच्या गव्हर्नरान जशें आपलें मत गव्हर्नर एड्रेसान उलयलें तशें ह्या गव्हर्नरान आपलें मत म्हादयचेर उलोवपाचें. ऑपोजिशनाचो लॉबी आसा, ऑपोजिशन लॉबीन आसना भायर. ओके. आनी मेन म्हटल्यार म्हाका युरी बाबान फोन मारून सांगलें की बाबा आमी सगळे ब्लॅक शर्ट घालपाचें आसा, बॉयकॉट करपाचें आसा. हांवें मान धरून हांवेंनूय बॉयकॉट केल्लें आसा. विरोधकाचे बिहेवियर जशें आसूंक जायना तशें आशिल्लें. राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर अशा पद्दतीन विरोधक केन्ना उठून वतना ते मुख्यमंत्र्याचें भाशण न्ही. म्हाका दिसता ह्या पद्दतीचो प्रकार विधानसभेत केन्ना जावंक जायना.